यात्निकाची वाखाणणी A15 5-7 A15 पेज 7. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमचे मोदे कोश त्रास नासतना कोणूच ना. कोविड-19 हे पेस पिडेक लागून एके केरीत भाशेन जायत्या मनशाच्या जिवितांत कोश्ट भितर सरल्यात ते आमी पळयलां. कोश्ट जावन कुडीचे, मोनाचे व आर्थीक ह्या सगळ्या कोश्टां मदें जायतीं मनशां निराशी जाल्यात आनी दुखी कोंतीक सांपडल्यात. आमचे मदली जायतीं जाणां वावर कोत्तालीं वो पोदेसांत आसलेलीं पूण आतां वावर ना जावन घरा पोरतल्यात आनी आपलो वावराचो फुडार कितें तें ती नकळत. असले परिस्थितींत आमी ह्या दिसांनी जियेतना आमच्या सोम्या जेजूची उतरां, सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात ती म्हजेशी येयात, आमकां बोरवासो दिता. आमच्या कोश्टा विघ्नांत जेजू जावन आसा एक खरो जबाब. ह्या मिसांत वांटो घेतना आमचो नवो यादनीक पाद्री मायरन नोरोना आनी ताच्या 12 सांगात्या पासत मागुया. जुनाचे 29 बागिवोन पेद्रू आनी पावलू हाच्या दोबाची पोरबे दिसाक ओल्ड गोवा यादनीकपणाची मागणी घेतली. तालिगांवच्या फेगोजेंत एक वरस गोलीक अणभव घेवंक दियाक्न कसो वावुरलो. पाद्री मायरन नोरोना हे पयले आर्गाचे मीस भेटयतना ताचे आनी ताच्या आवय पासत मागुया. तशेंच ताचे बापायक सासणाची संस्काय आनी आमच्या गांवांत जायतीं आपोवणी उपसूंक मागुया. मोच्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. मोगाड बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. जाकरियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाचे दुवे एकदम खुशाल जा. जेरुजाल्याचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळे तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनी जोयतीवंत. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे
कोचेराचेर बसून येता. एफ्रायमाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचो दोंडू तो मोडटलो. राष्ट्रांक शांती परगडटलो आनी ताचें सम्राज्य एका दोर्यातावन दुसऱ्या दोर्यापर्यान आनी नदयेचे देगेर तावन पृथ्वीच्या शिमापर्यान पावतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या राजा, सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. म्हणुया, देवा म्हज्या राजा, सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी व्हडवी गायतां. सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता. तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. सर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सटकून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माय मोगाचो. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदां काळ तुजें नांव वाखाणटलो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटकेची महिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदां काळ तुजें नांव वाखाणटा. वेस्पोर सदांच विस्वाशी. सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता. जुलोमान चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता. जबाब. देवा म्हज्या राजा, सदां काळ तुजें नांव वाखाणटलो. बागिवून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडवण्यांनी प्रमाणें न्हय. तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवो केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोवे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवोन केला, तोच तुमचे सोवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवोन कोत्तलो. म्हणटोच भावा भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता पोरमणें आमी जियोवचे म्हूण आमकां मासा रोगताताय कायदो ना. मासा रोगता पोरमणें जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचें ओडुकार. गायन गावुया. B8 पान 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. Zój, 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 sorvespora. Zój, 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 sorvespora. Zój, sorvespora. Zój, sorvespora. Zój, sorvespora. Jezu babacie utortu tacia mogaci koborsa. Jezu karuka uzwartu amga babashi babuge.
Vespora, Zoi, 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 so Vespora, Zoi, so Vespora, Zoi, so Vespora, Zoi, so Vespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळे, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हे वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुर्ल्यांक उक्त्यो केल्यो देखून हांव तुका दिनवासता. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओडकोना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्त. मॅथ्यू 11:28 हांगासर जेजू म्हणटा, तुमी सगळीं जी कोश्ट करतात ती म्हजे सरशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. कोश्ट जावन आसा आमचे जिविताचे एक भाग. दर एक मनीस आख्खे आपल्या जिवीतभर कसले ना कसले तरेचे कोश्ट सोंसता आनी हाकाच लागून आमच्यांनी जिवीत आनी कोश्ट हें दोशी करूंक जायनात. आमच्या भुरग्यांक कोश्ट आसात. तांचें शिकोवप जावन गेलां तांचें कोश्ट. हे आमची भुरगीं सकाळीं इस्कॉलाक वेतात, सांजे ट्युशनाक वेतात, रातभर ती शिकतात. एक पावटी वाचतात, 2 पावटी वाचतात, 3 पावटी वाचतात, तरी पासून तांच्या मनांत वचना. इतले शिकून पासून ती एग्जामीक फेल जाता आनी ह्या कारणाक लागून आवय बापायच्यो तापसाण्यो तांकां पडटा. शिकप जावन गेलां हें भुरग्याचें एक कोश्ट. आवय बापायक तांचे कोश्ट आसात. आवय बापाय जी वावर धंदो ती करतात ते तांचे एक कोश्ट. आपल्या भुरग्याक बरें तें शिकप दिवंक, आपल्या भुरग्याक ल्हानांतली व्हड करूंक आवय बापूय दीस रात वावर करतात. रात दीस ती वावर करता, विसो घेनात. आपणा लागीं घडो ना जाल्या पासून वावर करतात फकत आपल्या भुरग्याक बरें तें मेळचे खातीर. आवय बापायचे वावर आनी धंदो जावन गेला तांचो एक कोश्ट. आमच्या जाणट्या भावा भयणाक तांचे कोश्ट आसात. पिडा जावन आसा तांची कोश्ट. कोण सांगता ह्या दोतोरागेर वच म्हूण ती बाबडी वेतात, कोण सांगता त्या दोतोरागेर वच म्हूण ती बाबडी वेता. सगल्या दोतोराक कडेन ती वेतात पूण एकूय दोतोर तांकां बऱ्याक पडना. आनी दोतोर सांगता ती सगले तरेची वखदां ती घेतात पूण ती वखदां तांकां बऱ्याक पडना. ती पिडेंतली बरी जायनात. आनी हे तरेन पिडा जावन गेल्या आमच्या जाणट्या भावा भयणाचे कोश्ट. मॅथ्यू 11:28 सगळीं तुमी कोश्ट करतात ती म्हजे सरशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेन्ना आमी कोश्ट अणभवता आनी ह्या कोश्टांतली आमी भायर सरूंक सोदता तेन्ना जायते पावटी आमी दोतोराशी वेता. पूण ह्या दोतोरा लागीं आमकां ह्या कोश्टांतली भायर काडूंक जायनात.
आमच्या कोश्टा वेळार आमी आदवोगादा सरशी वेताव, पूण ह्या आदवोगादा लागीं पासून आमकां कोश्टांतली भायर काडूंक जायनात. आमी जेन्ना कोस्ट सोंसताव तेन्ना आमी कावन्सिलरा सरशी वेताव, पूण ह्या कावन्सिलरा लागीं पासून आमकां कोश्टांतली भायर काडूंक जायनात. आनी ज्या मनशा लागीं आमकां कोश्टांतली भायर काडूंक जातात तांचे सरशी आमी जायते पावटी वचना. आमकां सगळ्याक एकूच मनशान आमकां कोश्टांतली भायर काडूंक जाता, आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक आदार दिवंक जाता, आनी तो म्हणल्यार जेजू. मोगाड बाबा भयणीनो, ह्या जेजू फकत ह्या जेजूनूच आमकां कोश्टांतली भायर काडूंक जाता. जाल्यार आमच्या कोश्टा वेळार आमी दुसऱ्या सरशी धांवची न्हय, पूण आमी जेजू सरशी वचुया. जेजूक आमचे कोश्ट आमी सांगुया आनी ह्या कोश्टांतली भायर सरूंक तोच जेजू आमकां आदार दितलो. तुमी जी कोश्ट सोंसतात ती म्हजे सरशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येता तेन्ना आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया, आनी ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना आमी आमचे कोश्ट जेजूक भेटोवया, आनी जेजू आमचे कोश्ट नपयत करूंक वावुरतलो. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमची दुसरी भावा भयणां आपल्या जिवितांत कोश्ट सोंसतात तेन्ना आमी तांचेर आनीक भार घालचो न्हय, परतेंच जाल्यार तांचे कोश्ट ल्हव करूंक तांकां आमी आदार दिवया. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात तेन्ना आमी हे कोश्ट मोगान सोंसुया. जेन्ना आमी हे कोश्ट मोगान सोंसता तेन्ना आमी ओस्कोत जायना, आमी बळवंत जाता, आमी शक्तिवंत जाता. आयच्या दिसाचे कोश्ट जेन्ना हांव मोगान सोंसता तेन्ना फाल्यांच्या दिसाच्या कोश्टाक फुडो करूंक म्हाका आदाराचें जाता. जेजू जावन आसा आमचो एकलोच सोमी, आनी जेजू सोमी कसो ताणें आपल्या जिवीतभर कोश्ट सोंसले फकत म्हाका आनी तुका तारण चडून घेवचे खातीर. आमी सगळीं जावन आसा जेजूची पाटलावदारां, आनी जरी तर आमी आमकां जेजूची पाटलावदारां म्हणटा जाल्यार जे तरी जेजून खुर्सार कोश्ट सोंसले तेच परी हांवें आनी तुवें कोश्ट सोंसचें पडटलें, आनी ह्या वरवीं आमचें तारण जातलें. तर मोगाड भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येतात तेन्ना ते मोगान सोंसूंक त्या जेजूची कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. सोगळीं उबी रावया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार पापाक, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित आत्म्या वरवीं गर्भ संबोलो, आंकवार मारी थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुय तांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित आत्म्याक, कातोलीक पवित सभी, भक्ताचो एकतार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आज आपले पयले मीस भेटयतल्या नव्या यादनिकाक फादर मायरन नोरोना पासत जेजूच्या काळजा सारको तो यादनीक जावंक आनी आपल्या हातांत घातलेले पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी जेजूच्या मोगान गोट जावन ताच्या मोगाचो जिवो गोवाय जावंक बापाचो आदार ताका मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
आमची कागूद कर. पाद्री मायरनाच्या साद्या आनी खालत्या जिविताची देख घेवन आमच्या तरणाट्यांनी याज्ञिकी जिविताक वेंग मारूंक आनी पवित्र सोबेच्या वावराक आपले जिवीत भेटूंक उदार मोनाच्या तरणाट्यां पासत बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागूद कर. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून गोंयांत उचांबोलाय उप्रासल्या. ही पिडा आमच्या गांवांनी पावल्या. भिरांत पयस जावंक आमी सगल्यांनी फावो ते उपाय घेवन आपआपली भलायकी सांबाळूंक आनी पिडेंत आसलोल्यांक पेकोवणी मेलूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागूद कर. आज पणजेचे बिजली खाता सगल्या आपल्या वांगड्या बाराबर देवाक आर्गां दिता. थंय वावुरतेल्या सगल्यांक भोव करून लायन्समॅन आनी सगल्या वावराड्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी मरून गेल्ल्या वांगड्यांक सासणाची शांती दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागूद कर. बापा, तुज्या भुरग्यांनी आपली मागणी तुजे मुखार दवरल्या ती तूं आयकून घे आनी तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. पेटोवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. याज्ञीक उंडो समोर बिता सी वोटरा पान 30 आनी 6 C18 पेज 36. Niculo somor bida, amchi mona somor buya, Niculo toyar kota, kaza amchi toyar korya. Yadikta karos betoita, ami amchi chin betoya. Kristaro goto kolbida, spiunami ai bizavia. Surgice molto jarzate, Bukan marut lagi saya, Krista rogot bimot sakle, Amca odmian rados kuria. मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मरांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोले वरवीं आमची अंतरस्कनां नितोड जावं आनी स्वर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस ओदीक सुफोड कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडोवन हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलोली कुडी याज्ञिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरसां आमी जावंक पावल्या. सोर्वताय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां पोरगोट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgami sosa, volia tucia vojvova, tu sorvi duga soj, 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 soj. Sorvespora cielavi, je ta taka zoj, zoj. Usogi tuga zoj, 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 zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचेच पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची बो करून फादर मायरनाच्या बापायची काकूत कर म्हूण आमी मागता तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक मुखामोळ पळोवन फाव कर आम्हा समेस्तांची नवे याज्ञिकाची ताच्या आवयची आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांची आपल्या लग्नाचो वर्सीक दीस पालटेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोनूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदोर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी आमी बरवशान अंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली उत्मीक गुमण्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा
तुजे सोरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. जेजूशी येयात. D21 पान 58. D21 पेज 58. कोरोना व्हायरस एपिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो. सोर पदवेदार आनी काकलुतसारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतेक तुजो उत्तराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बरे खातीर फावो तशी पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्याची सू तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. मोगाड भावा भयणीनो, ही संदी घेवन हांव ह्या वेळार फादर सिप्रियान आमच्या पाद विगाराक आनी फादर कायतान आमच्या पाद कुराक दोगांयकूय
चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हो हें आख्खें वर्सभर तांचो चड आनी चड आदार म्हाका फावो जालो. जायतें बरें मार्गदर्शन ताणें म्हाका दिलें आनी म्हजो गवडीक अणभव बरो वेचे खातीर म्हाका जायत्यो संदी ताणें फावो केल्यो. दोगांयनी बऱ्यो संद्यो म्हाका फावो केल्यो आनी जायतो मोग जायतो मोयपास म्हजें सवें ताणें दाखयलो आनी आपलोच पूत आनी आपलो भाव जाल्ल्या भाशेन ताणें म्हाका लेखलो. आनी जेन्ना हांव एक डिकन कसो हांगासर आसतना म्हाका एक यादनिकाचो दर्जो यादनीकपणाचो रेस्पेद ताणें म्हाका सदांच दिलो. बरो रेस्पेद मान ताणें म्हाका दिलो. ताणें म्हजें सवें दाखयलोली ताणें म्हजें सवें केलोली बरेपणां म्हज्यान केन्नाच विसरूंक जावचें ना. ते दोगूय म्हज्या काळजांत सदांच उरतले आनी जरी तर ते आसूंक ना जाल्यार हो आयचो दीस हांव पळोवंक पावचो नासलो. हांव सदांच तांकां दोगांयकूय म्हज्या मागण्यांत दवरतलो. त्याच बरोबर म्हज्या तालिगांवच्या फिरगोजकारांनो, कोणाचेंच तुमचें नांव घेयनासतना हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सगळें जायते म्हज्या तालिगांवकारांचो म्हाका जायतो आदार मेळ्ळो, जावं ते आर्थीक जावं ते मागण्या वाटेन. आनी हांगासर म्हजी आकारणी म्हजो गवळीक अणभव हांव चलयता आसतना तुमी म्हाका शिरोडेचो कसो लेखूंक ना, पूण तुमचोच तालिगांवचोच एक पूत कसो तुमी म्हाका लेखलो आनी जायतो मोग हांवें तुमचे कडल्यान अणभवला. कोणाचेंच नांव हांव घेना, जरी तर हांव नांवां काडूंक लागलो जाल्यार हांगासर वेळ जातलो. तर आनी एकदां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमचो बाबुलो यादनीक जालो. दुबाविणी ही ताच्या आवयची भावना. सुपुल्लो मायरन वेदीचे पावंडे चडलो. हो ताचो आवंडो आसलो आनी आमी सगळीं ताचे खातीर खुशाल. देवाक आमी दिन वाचता. गोंयचे पवित्र सभेक हे वर्साक कोविड-19च्या वर्साक आमकां आनीक 13 यादनीक तरणाटी यादनीक फावो केले. देव आपली पवित्र सभा चलयता आनी चलयता आनीक आपल्या पुता जेजूच्या काळजा सारकी आमकां गवळी दिता. आमी बाब मायरनाक आमचे उनुनीत पोरबी दिता ताळगांवचे पवित्र सभेच्या नांवान आनीक आयचे आख्खे गोंयचे पवित्र सभेच्या नांवान. जंय जंय GCTV हाचे दिसण्यांतल्यान आमी हे मिसांत वांटो घेता. आमी आमचे नवे यादनिकाक खेरीत उनुनीत पोरबी दिता. फादर मायरन आमी ब्रादर व डिकन मायरन म्हणटाले. फाटल्या सोमारा दिसान तो फादर मायरन जालो आनीक फाल्यांच्यान तो दिवाडेच्या पियेदास साहेबांचे फिरगोजेन पातकूर कसो वावरूंक वेता. ताचे गवळीक वावरांत आमी ताका बरोय सांवडयता. ब्रादर मायरन सादेपणान काल्तिकायेन भरिल्लो भुरगो. ताचे सगळें कसलेंच एअर ऑफ प्रायड व्हडपण अभिमानाचें असलें उंच बुजांनी चलपी भुरगो न्हय तो. सादेपणान अँड ही इज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन वॉट एवर सिट्युएशन. कसलेंय सिट्युएशन आसून तातूंत एडॉप्ट जावपाक मायरनाक कळटा आनी हें एक खाशेलेपण ताचें. ताका आमी बरी भलायकी आवडयता. देवाचो आशिर्वाद आनी ताचे गवळीक वावरांत सगळे तरेचो इस दुबाविणी आमच्या मागण्यांची ताका गरज. आमी सदांच पातकुरांव आनी सगळी तालिगांवची पवित्र सभा ताजे पासून मागतले आनी सदांच ताका आमच्या मागण्यांत दवरतले.
ताचे गोंवळीक वावरांत बरो इस ताका फाव जावंक आमची मागणी. लातीन भाशेन म्हणटात क्रेस्कत एट फ्लोरियात म्हणजे वाड आनी चोड फुलवून जाव. यादनीक कसो जेजूच्या मोड्यांत देवाचे पवित्र सभेंत मायरन वाडचो आनी फुलवून जावचो. सोगडी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन आमी गावया. पवित्र बॅट मिसाची F17 पान 9 आणि 3 F17 पेज 93. Misaci, zawali goma, solnicze